Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God. मोगालिस्टानी तुमका सगळ्यांक देव बरी सांज आवडेता आणि माय मोगाचो उनवणीत योगकार दिता. जेजूच्या सायबिणीच्या आणि सात आनाच्या नावान हांगा एकठांय जाल्ल्यान तुमका सगळ्यांक दिन वाजता. एके खेरीत भाशेन सिस्टर डारियाक एक व्हड मान दिवंक आमी सगळीं हांगा एकठांय जाल्या. आयज तिका 70 वर्सां 70 लॉंग इयर्स ऑफ अ रिलिजियस लायफ करतात ती एक माद वो सिस्टर जाल्या. ल्हानूच आसतना तिका जायतो जेजूचो आनी सायबिणीचो मोग आसलो आनी अशें करून ती बेंगलोर शारांत आपल्या मायच्या सांगाताक सदांच मिसाक वेताली आनी एक माद वो सिस्टर जावन देवाची आनी मनशा कुळाची चाकरी करूंक ती आशेताली. अशें आसता ती 7 संस्थेंत भितर सरली आनी कांय वर्सां माद्रीपणाचे शिकोवप केल्या उपरांत 1 जानेवारी 1952 वर्सा तिका माद्रीपणाची मागणी फावो जाली आनी शेकी सेंट एन्स संस्थेची ती माद वो सिस्टर जाली. कांय वर्सां फाटीं ती पयलीच फावट आमच्या सुकुल्ल्या गांवांत सांखळे तिका ट्रान्सफर मेळ्ळी आनी आमच्या सांखळेच्या अ लेडी ऑफ परपेच्युअल हेल्प कॉन्व्हेंटाची ती भागेली जाली. सिस्टर डारिया एक नर्स आसलेल्यान तिका एक भांगाराची संदी मेळ्ळी आनी ह्या कॉन्व्हेंटाची सुपिरियर उद्देशी सांखळे कॉन्व्हेंटांत सेंट एन्स डिस्पेन्सरी म्हणून उक्ती केली आनी गरीब लोकांची फुकट वखदां दिवन तांची चाकरी करताली. हांवूय जायते फावटी सिस्टर डारियाक मेळोंक वेतालो. केन्नाय म्हाका थंडी वो खोंकली आयल्यार त्या वेळार ती म्हाका शिरोप आनी कांय वखदां दिवच्या दिवन हातार चॉकलेटी घालताली. अशें करून कांय वर्सां सांखळे आपलो मोलादीक वार करून ती आनी दुसऱ्या गांवच्या कॉन्व्हेंटांत ट्रान्सफर जाली. आमच्या सांखळेकाराच्या नशिबान तिका परत सांखळेंत ट्रान्सफर केली आनी कितली वर्सां जाली ती आमचे सांखळेंत येता आनी आपल्या जाणटेपणात आपलो घडटा तसो वार चालूच दवरता. आयज ती 95 वर्सांचे पिरायेर जाता ते भाशेन मिसाक येता आनी देवाक आर्गां आनी महिमा दिता. आयज 70 वर्सां भरतात ती माद वो सिस्टर जाल्या देखून ती देवाक आनी सांतानाक दिन वाचता आनी आर्गां दिता. सिस्टर डारिया, ह्या वेळार आमी सगळीं सांखळेकारां तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी देवा लागीं मागता तुका बरी सावूत भलायकी आनी लांब आवक आशिता. ही म्हजी 2 उतरां सोंपोवचे पयलीं हांव लॉरेन्स मिरांडा, सिस्टर ग्रेसीक, सिस्टर एल्सी डिसोजा आनी ह्या सगळ्या सांखळेच्या सिस्टरांक म्हज्या काळजाचे खोला एकतान देव बरें करूं म्हणटा, कारण ही म्हाका भांगाराची संदी दिली म्हणून ही म्हजी 2 उतरां तुमचे मुखार सादर करपाक. देव बरें करूं. थँक्स टू वन एंड ऑल.